पक्षांतर करता ना म्हटलेलं की ना. बरोबर. मागीर आता म्हणटा तो मतदारसंघा खातीर आपूण पक्षांतर करता, आपणाक मंत्री करता म्हटला, पक्षांतर करता, ती कारणां दिता. पूण कोण विचारलें ताका तुवें पयलीं अशें म्हटलां म्हणून चीफ मिनिस्टर केल्या पासून तूं पक्षांतर करचो ना म्हणून कोण विचारिना. कित्याक विचारना तें म्हाका खबर ना. पूण विचारपाचें कर्तव्य तुमचें. मग तूं 4 दीस पयलीं अशें म्हणटालो, 4 दिसांनी कितें बदललें? सगळे पॉलिटिकल राजनितींतले लोक बरे आसात. आतां बर्डेन पासून म्हाका हांवें विशय म्हणून बातमी हे मॅसेज धाडल्या, बेगीन मॅसेज धाडल्या. पूण काँग्रेस धाडटा, आप धाडटा, सगळे बरे आसात. म्हाजें वायटपण कोणाक कळना. पूण म्हाज्या पक्षांतले लोक कितें करतात, तांकां नेडूकाय की हांव कोणाचे पांय धरिना, म्हाका पांय धरपाची संवय ना आनी हेजे फुडें धरचो ना, तें सांगून तुका जाता. म्हाका कितें गावता तें मॅरिटार गावपाक जाय नाजाल्यार ना गावपाक जाय. कितें चलता, गावल्यारूय चलता, ना गावल्यारूय चलता. हांव मुळांत भाटकार, हांव आडेचो न्हू. हें घर हांवें आमदार जावचे पयलीं बांदलां, आमदार जाल्या उपरांत बांदूंक ना. ही प्रॉपर्टी दिल्या आनी बिल्डरा कडल्यान हें घर बांदून घेतलां. तें सांगता तुका कित्या खातीर जालां पयलें. म्हणटकूच हांवें म्हजो व्यक्तिगत खर्च करूंक ना ताका. पूण आडेचे पयशे हांवें करूंक ना. आतां 20 वर्सां जालीं म्हाजी बदनामी पेपरार केन्ना येवंक ना. आजून पासून फाल्यां नाका, फाल्यां सुरू जाता. म्हाजेर इनकम टॅक्स रेट पळय येता, म्हाजेर CBI रेट पळय येता, म्हाजेर नॅशनल सिक्युरिटी एक्टाली रेट पळय येता, म्हाज्या एनफोर्समेंट डायरेक्टराची रेट पळय येता. कितें जाय तें सांगपाक जायना. म्हणजे तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की भाजप सरकार खंयच्या टायमार कोणाचो केन्ना सूट घेवंक शकता. रमेश चव्हाणाचेर घेतला न्हू, तेजेर इनकम टॅक्स रेट पडल्या. आमचो लक्ष्मी पार्सेकाराक नोटीसूय येयल्या इनकम टॅक्साची. म्हणजे उदाहरण आहा न्हू. उलयता कितें उदाहरणाचेर उलयता, इतिहासाचेर उलयता. येत्या काही दिवसान लोकसभाच्यो आतां निवडणुकी जावपाक जाय. त्याच टायमार जाल्यार विधानसभेच्यो परत निवडणुका घेवपाचें थारलें सरकारचें, जाल्यार खंय तरी परत तुमी निवडणूक रिंगणांत आसतले. म्हाज्या आरोग्य जाग्यार पडल्या बगर हांव निर्णय घेवंक शकना. आरोग्य म्हज्या जाग्यार पडो आनी हांव म्हाज्या 2-3 म्हयन्यांनी आरोग्य जाग्यार पडटलें कांय दिसना म्हाका थोडो टायम लागतलो. म्हणजे पयलीं आहल्या पळय ते भशेन जावपाक जातलें तें, दोतोराची गॅरंटी आहा. पूण टायम लागतलो म्हणटालो. पूण टायम लागो न्ही न्हू. म्हजें आरोग्य पयलीं, राजनिती म्हाजी पयलीं न्हू. म्हाजें 5 फावटी इलेक्शन जालां पळय, 5 फावटी एफिडेविट जो बरयला पळय, तीच कॉपी काडून घातल्या. पयलो घातलेलो पळय, नवें कांयच एड करूंक ना. तेणें म्हाका रुपेश कडसून फोन मारलेलो की आपूण फोन मारतलो म्हणून तुका. स्वेरींग इन जालां पळय त्या दिसा. म्हणून सकाळचें हांवें ताका विचारलें कित्याक फोन मारतलो. तुका म्हणून थारायला की अमीत शाहाचेर घातलें. हाय कमांडान सांगलां तुका आनी मडकयकाराक ड्रॉप कर म्हणून. पळय तें मुखेलमंत्री तें थारायता न्हू. आनी म्हणून बरें आहा, जेन्ना तूं थारायता, अमीत शाह ऑर्डर काडचो ना, मुखेलमंत्री ऑर्डर काडटलो. म्हणजे तुमचें आयज जें खातें काडलां ताका जबाबदार मुख्यमंत्री आसा अशें म्हणपाचें. ही म्हणून फायनल ऑथॉरिटी जी आसता पळय, काडचो आनी घालचो पळय, ती मुखेलमंत्री कडेन आसता. तें कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा आमचें, घटना म्हणटा. घटना म्हणटा कितें, तो चीफ मिनिस्टराचो पावर. कोणाक भरती करचो, कोणाक काडचो. म्हणटकच तेणें सगळें सांगलें आपणें थारायलां म्हणून. कितें वायट जालें तो तुजो अधिकार न्हू, आनी कोणाचो अधिकार न्हू. भाजप सगळ्यांची कामां करता, विकास करा म्हणटा पळय. भाजप सगळ्याचो विकास करता. पक्षांतर करपाची गरज कितें आहा. आरोग्य हेल्थ कशी आसा, आरोग्य कशें आसा सद्या. आदल्या परस खूब बरी आहा. आदल्या परस खूब बरी आहा. सादारण कितके दीस ट्रिटमेंट घेवन येयले तर. 2 म्हयन्या वयर जाला. 20 ऑगस्ट गेल्लो, 20 ऑगस्ट. आतां 1 दीस जाली. डॉक्टरान कितें म्हटलां, म्हाजें तें लिक्वीड फॉर्मेशन जातालें म्हाका 5 दिसांनी लिक्वीड जातालें आनी तेका भायर काडचें पडटालें. तें बंद जालां. आतां 40 दीस जाले आनी काडूंक ना.
म्हणटकूच तो व्हडलो इम्प्रुवमेंट. तो कॅन्सराक लागून जातालें म्हणजे तें बंद जालें म्हणजे सादारण जो कॅन्सर म्हणटा तो थांबला, सोंपोंक ना, थांबला म्हणटा, एरेस्टेड. म्हणजे फुडें वाड जाली पळय ती जावंक ना. तुका बरें एखादो थोडो ट्रिटमेंट घेवचो पडटलो. तो हिंदुस्थानाक घेतो आनी आमकां कळय 2-2 म्हयने. गरज पडल्यार परत येवचें पडटलें म्हटल्यार तशें कितें सांगलां? तें न्हू गरज पडल्यार कितें आहा तें स्कॅनिंग करतात. तो स्कॅन रिपोर्ट धाड म्हणटा पळय. ते फुडें सांगतले म्हाका तें थारावना. ते डॉक्टर थंय गावपाक सोंपें न्हू तें. ते जगांतले सगळे परस बरो दोतोर. आदले परस वेट बी तुमची देंवल्या काय कशें? तो वाडल्या म्हाजी. आतां मातशें वाडल्या. तुमची प्रतिक्रिया कितें? काय हांव खंय भायर गेल्लो म्हाज्या खात्या बद्दल कांयच प्रॉब्लम नासलें कोणाकूच. म्हाजे कडेन 14 म्युनिसिपालिटी आहा. 14 म्युनिसिपालिटी ते म्युनिसिपालिटी चलयतात. हांव चलयना. हांव फक्त राज्याचे ग्रांट येता पळय ते दिता तांकां आनी चॅक करता टायम टू टायम मोडटात की ना पळय ते. तेजे भायर म्हाजो रोल कांयच ना म्युनिसिपालिटी. म्हणजे 14 नगरपालिका इंडिपेंडंट आहा आनी त्या मंत्र्याक कांय वॅल्यू नासता तो. हांव फक्त थोडे सुदा मार्फत तेंचें काम करता. म्हणजे तांकां इमारती बांदता, तांकां सुविधा तयार करता शहरांनी. म्हणजे म्हापश्यां दुकानां मारल्या तांकां सेल्फ सफिशियंट करपाचो प्रयत्न करता, कांय ना.